म्हादयचे केशीत तडजोड ना स्वतः मॉनिटर करता 9 मायनिंग ब्लॉकांची पावणी केली. बाकीच्यांची रोकडीच म्हजी बस भायल्या गाडयांक ग्रीन सॅस लायतले. मुख्यमंत्र्याची बजेट चर्चेक जाप. स्मार्ट सिटीचे 33% काम जाला. आता मेरेन खंय 335 कोटीची कामां पुराय. विरोधक म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या कामांनी स्कॅम. विजय आणि युरी मागतात ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आता मेरेन नॅशनल गेमींचेर कितले कट दिल्या ताचो हिशोब दिवचो. विरोधक सरकारा आड आक्रमक. विजय म्हणटा कॉमनवेल्था भशेन मोठे स्कॅम. कार्लोस मागता खर्चाचो आंकडो. सेगीत उटंगराच्या पावसाच्या फाटभुंयेर पंचवाडी उपरांत साळावली धरण ओव्हरफ्लो. गावणे धरण 92%, तिळारी 61% भरला. अंजुणे धरणाची मात अजूनय हाफ सेंच्युरी जायना. गोंयभर उटंगार. पेडण्या रस्ते उदकापना. मांद्र्या पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक. कोलवाडे नॅशनल हायवेचो सर्व्हिस रोड उदकापना. आता मेरेन 72 इंच पावस. सरासरी परस 15% मायज. रायगडात इर्शाळवाडी गावाचेर पालसण कोसळिल्ल्यान अरिश्ट 40 घरांचे गाव मातयेच्या ढिगाऱ्यापना. 10 जाणांक मरण. 100 वयर लोक बेपत्ता. सोद चल्ला. मरणाचो आंकडो वाडपाचो भंय. सरकारान लोकोत्सव गोंयच्या हेर वाठारांनी व्हरचो. लोकोत्सवात स्टॉल गोंयकारांक फुकट दिवचे. आमदार शेटये मागता. मंत्री म्हणटा अस्तंत विभाग कल्चरल सेंटरा बरोबर उलयता. अरिश्ट काळात सगळ्यांक एकाच वेळार धाडटले अलर्ट. केंद्राच्या टेलिकम्युनिकेशनान आज केले टेस्टिंग. सगळ्यांच्या मोबायलार एकाच वेळार अलर्ट. फेक म्हूण लोकांचो बोवाळ. कोकण रेल्वे पुलिसांची मोठी कारवाय. 4 कोटीचे भांगर घेऊन पळटल्या 8 चोरांक काणकोणा धरले. पनवेल सावन तिरुअनंतपुरम वताले गँग. 3 कोटीचे भांगर. गॅजेट्सांची वसुली. लोकसभा राज्यसभा पावसाळी अधिवेशन पहिल्याच दिसा तहकूब. मणिपुरातल्या परिस्थितीचेर वादांत. संसदेचे कामकाज तहकूब. मुखेल बलात्कारी आरोपी अटक. देशात कोविडाच्यो नवे केशी 51. ॲक्टिव्ह केशी 1476. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 2 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 5. महाराष्ट्र तेलंगण आयएमडीचो पावसाचो अलर्ट. मुंबईत 100 ट्रेनी रद्द. शाळा कॉलेजी बंद. अहमदाबाद ॲक्सिडेंटात 9 जाणांक मरण. 13 जखमी. लक्झरी गाडयेन अपघाताच्या सुवातेर एकठांय जाल्ल्या जमावाचेर मुखली गाडी. WFIचो मुखेली ब्रिज भूषणाक दिल्ली कोर्टान दिलो जामीन. कोर्टाच्या परवानगी शिवाय देश सोडूंक भारताभायर वचूंक बंदी. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डीक हैदराबाद पुलिसांनी घेतलो ताब्यात. रेड्डी राज्य सरकारान बांदिल्ल्या 2 BHK फ्लॅटांची करतालो तपासणी. रेड्डी तेलंगणाचो BJP अध्यक्ष. दिल्ली जिमात ट्रेड मिलाचेर धांवताना 24 वर्साच्या तरणाट्याक शॉक लागून मरण. जिम मॅनेजराक अटक. मोदी आडनावाच्या बदनामी प्रकरणात राहुल गांधीच्या अर्जाचेर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूडाच्या मुखेलपणान खंडपीठा मुखार जावये सुनावणी. कुनो पार्कात मरतल्या चित्यांचो प्रतिश्ठेचो मुद्दो कित्याक? सर्वोच्च न्यायालयाचो प्रश्न. कांय चिते राजस्थानात स्थलांतरीत करचे म्हूण सुचोवणी. बलात्काराचो आरोपी राम रहिमाक परत 30 दिसांचो परोल. 2.5 वर्सात 7वे खेप. बागपाटात वाडदिसाचो जल्लोष.
आर्यन खान ड्रग प्रकरणात एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे मोठो धक्को. वानखेडेची चौकशी करपा खातीर मॉडेल मुनमुन धमेच्याक सीबीआयन काढले समन्स.